मगाच्या बाबयनीनो एक आईस फॅक्टरी आली आणि उडली आईस फॅक्टरी आईस करचे त्या गावांत ती दौडली आईस फॅक्टरी आणि त्या आईस फॅक्टरींत एकटी उजो पडलो मस्त उजो पडलो आणि आईस फॅक्टरी उलपंक लागली आणि त्या दाडा तांकां भारी भिरांत जाली. तांणी वचून फोन केले फायर फायटर्सांक. फायर फायटर म्हळ्यार उजो पालवोच्या संस्थो अग्निशामक दळा म्हणटात व्हडले व्हडले शब्द पूण उजो पालवोच्या त्या संस्थ्याक तांणी फोन केले आणि ते फायर फायटर्स दोन आयले. उजो पालवोच्या मनीस व्हडले व्हडले लॉरयेन उदक हाडून दोन आयले आणि तांणे आदल्यांक घालें उदक हाडलें. उदक हाडून आयस फॅक्टरी वयर उडयलें आणि आयस फॅक्टरी वयर उडयल्या उपरांत तो उजो पालवालो. आयस फॅक्टरींत आसचें उदक मात दुसरें कांय घेना. आयस फॅक्टरींत मस्त उदक आसलें मस्त उदक म्हळ्यार पुरा भितरल्या भितर पुरो उदक आयस ते पूण उदक तांकां उदक घालें आयस जाल्लें थंड जाल्लें आयस जाल्लें घट जाल्लें तांकां तें वापरूंक जावना. अशें मेळ्ळें तूं बकेटीन काडून उडोवंक तांचेर न्ही जावंक तांकां जावना कित्याक म्हळ्यार आयस जाल्लें. कश्टांत तांच्या अती व्हडल्या कश्टांत दुरांतांत तांचे कडेन आसली वस्तू तांकां वापरूंक जावना यूज करूंक जावना वापरूंक जावना. खंय मगाच्या न्हू तांकां वापरूंक जावना कित्याक तांच्या डाळ्यांक घालें उदक आसलें आयस जाल्लें. जायते फावटी आमच्या जिणेंती ह्या गडिता जावन आमी पळया आमच्या जिणेंती मगाच्या न्हू जायते फावटी कालें जाता म्हळ्यार आमचे कडेन आसात आनी आमकां वापरूंक जायना. संगती आसात वस्तू आसात आमकां वापरूंक जायना कित्याक म्हळ्यार आमचो बावार्थ शेळयला आमचो बावार्थ शेळयला. आमचे कडेन मागणें करून आमचे जायते पिडा बेम पयस करियत आपादर पयस करियत समाधान आमच्या घराक हाडयत संतोष आमच्या घरांत हाडयत पूण आमचे कडेन बावार्थ आसा तो शेळयोन गेला आमकां वापरूंक तो जायना. कोतकोतो बावार्थ आसलो जाल्यार बरो कोतकोतो बावार्थ मदरच्या जागाली उर्बा आसली जाल्यार ती उर्बा तो कोतकोतो बावार्थ आसलो जाल्यार देखून जेजू म्हणटा आमच्या जिणेंत देवान रचयल्लें खाल्याक म्हळ्यार पयलें देवान आमकां रचयल्लें खाल्या म्हळ्यार एक शेवटा खातीर आनी तो शेवट कोण म्हळ्यार उर्बा कोतकोती उर्बा तो बावार्थ आसा जे आनी तो बावार्थ तो कोतकोती उर्बा येवची कशी आमी देव केंद्रीत जिणी जियेल्यार म्हणटा जेजू. देव जाय आमकां खंयचे गडीत जाताना देवा सोड आसाचे देव आसा सोडून घालना म्हूण. परीक्षेन भुरगीं येतात बरीं हुशार आहात परीक्षेन फेल जातात मार्क काडूंक जायनात भियेतात ते हांगा आयिल्ल्या क्षणां तांचे बेन काडचें म्हळ्यार बावार्थ आसा तो शेळयला आमी काल करता कावन्सिलींग कर न्हू तो बावार्थ कोतकोतो करता बावार्थ आमी कोतकोतो बावार्थ करता न्हू कितलो बरो जाता म्हूण ना भुरगीं बरी मार्क काडटात कशें मार्क काडटात कोत्ता तुमकां ताचो बावार्थ कोतकोतो करचें तो बावार्थ कोतकोतो केल्ल्या वेळार कितली बरी शिकतात ती भुरगीं इतले भुरगीं उर्बेन परीक्षा बरोवन घेतात नासोन परीक्षा बरोवन येतात. 100 मार्क काडल्यात 4 सब्जेक्ट एका भुरग्यान 100 मार्क काडल्यात 4 सब्जेक्टान पियुसीन तशें तांची उर्बा आनी खान करचें म्हळ्यार तांची मोत आमी काय देवाचेर घालीचे देखून देव सांगता पयले आमची मोत देवाचेर घालीचे देव केंद्रीत जायचे स्वकेंद्रीत न्ही देव केंद्रीत म्हणून सांगल्यार देवाचे खंयचे देव आसा आमकां सोडून घालिना. कश्ट आयले तक्षण देवा सोडास आयलो संतोष जालो देवान आमकां बेसावंक घालें म्हणून कश्ट आयले ना देव आसा आमकां सोडून घालना कालिंग सोडून जाला देव आमकां सोडून घालना म्हणून तशें देव आसा देखून देवाचे उतार भाशा माथेवाच्या वंजलांत 22 अध्याय 30 आनी 7 आनी 30 आनी 8 आतां वाचया. सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या मनान सरस परसो तुज्या देवाचो मोग कर होस आती व्हरतो आनी प्राथम उपदेश. देवाचे उतार आमी आयकलें पळय देव सांगता खालें म्हळ्यार पयलें देवाक दिवचो जागो देवाक दिवचे आमच्या जिणेंत आनी आमकां दिवचो आमकां जागो आमकां हेरांक दिवचो जागो हेरांक दिवचे हे 3 आमी करेक्ट केल्यान जाल्यार आमकां खंयच्या कश्टान नश्टांत आमकां कांय भिरांत कांपाचें म्हणना. देव आमकां सांबाळटा व्हरता म्हणून सांगता तो. देखून पयलें एक देव केंद्रीत जिणी एक हांव केंद्रीत हांव म्हणलें हांव केंद्रीत हांव म्हजें स्वाकेंद्रीत जिणी. स्वाकेंद्रीत म्हळ्यार म्हजें काम म्हजें कॅरियर म्हणटा आमी म्हजें काम
आणि म्हजे स्पोर्ट्स म्हाका पळोवचे जायचे. म्हजें कॅरियर जाल्ल्या उपरांत म्हजो सांबाळ म्हजें बदीक म्हजे स्पोर्ट्स ते पळोवचे जाल्ले. मागीर म्हजे मोबायल, म्हजे वॉट्सॅपान म्हजो ग्रूप, म्हजें म्हणल्यार ते स्वाकेंद्रीत जिणी, स्वाकेंद्रीत. देव ना. सकाळी म्हणचे मागणी देवा सुडाच काडूना, संजेर म्हणचे मागणी देवा सुडाच काडूना. आयतार 1 वर ताका दी म्हणा ताणें 1 वर ताका दिना आमी, इगर्जी वचून ताका दिना. आनी तशें करतना आमची स्वकेंद्रीत जिणी जायना, ती चलना मुखार. त्या वेळार आमकां तितकेशे भिरांत येताना आमी कांगाल जाता. तशें देखून देव जेजू म्हणटा खाले म्हळ्यार स्वाकेंद्रीत न्ही, ताची देवाचें केंद्रीत म्हळ्यार देव ताचे विशयान इल्लेशें जाणा जावचें. कोलो तो म्हजो देव कोलो तो बगसून गिरागिश्ट. बगसून ताची इल्लीशी साल कळली, तो राग धरना. आय एम स्लो टू एंगर, अबाउंडिंग इन लव म्हणटा. हांव रागाक निदान, मोगा प्रधान म्हणटा पळय, ताचे गुण इल्लेशे कळले. हें कालें गे नियाळ करतना म्हजी जिणी म्हज्या देवाच्या जिणी ब्रित्त जाता. हांव मोगाळ जाता, रागाळ जायना, मोगाळ जाता. तशें आनी एक कालें म्हण सांगल्यार देवाची साल कळ्ळें म्हळ्यार तो संपूर्ण बक्षिता. तो कठीण मोग करता. तसो मोग आशिल्ल्यांक भरपूर तो मोग दिता. आनी दुसरें कालें म्हळ्यार तसो मोग करचो कसो. ताणें बक्षिल्ल्या बरी हांवें बक्षूंचें कशें. हे नीज आराधन हांवें करचें. नीज आराधन हें खंय वचोन 2 कंथारां म्हणून, बरी 2 कंथारां म्हणून इल्ल्योश्यो ताळयो जाप ते आनी कालें म्हजें थिल्लें मागणें तें दी, हें दी, म्हाका दी, ताका दी, म्हज्याक दी, म्हज्या भुरग्यांक दी म्हणचे इल्लेशें मागण इलेक्शन तें घालें मागणें. तें मात्र मागण्यांनी मागणें डीप गुंडायचें मागणें म्हण सांगल्यार देवा मुखार बसोन ताचो मोग नियाळचो. ताणें दाखयलो मोग ताच्या एकल्या पुताक संवसारांत धाडन ताणें त्या कुर्सार वळवळोन मरता म्हणसर ताणें केल्लो मोग, तो मोग आमी नियाळीचे. तें व्हडलें आराधन. हे सतां भक्तां म्हणटा तें व्हडलें आराधन देवाचो मोग. ताणें दिल्लें बक्षाणें, ताचें उदार काळीज, ताणें केल्लो त्याग, ताणें केल्लो सॅक्रिफीस, हे पुरा नियाळटाना व्हडलें आराधन. तें व्हडलें आराधन. संतां भक्तांनी वरां कडल्यान गुड्यार बसोन माथ्यांनी बसोन नियाळ्ळें हें ताचें सॅक्रिफीस. ताणें आमकां दाखयलो मोग, ताणें केल्लो त्याग, ताणें सोंसले कश्ट, ताणें दिल्लो आदार, ताणें दिल्लें उत्तेजन, ताणें दिल्लें बक्षाणें. हें पुरा नियाळटाना काळीज, आमचें काळीज, आमची साल ताचे वयली. तसो उदार मनोभाव पळय, कितलो उदार तो मनोभाव. वय तो म्हणटा तसो मनोभाव पळया. तो म्हणटा पातकी आग पळय, पातकी म्हाका मोगाचें म्हणटा. पाताक म्हजें पयस, तसो चिंता पळय ताचें. पातकी म्हज्या मोगाचें. ताणें पाताक सांजचे बरें करचें म्हजें काम तें. पाताक सांडून म्हजे भुरगीं म्हजे बरी जायचे. सुखी सकाळी करता तचकत गायन. पूण आमी बगसून आनी सुखी करनातल्या बरी तांकां उत्तेजन दिचें. ते परिजय म्हणटात ना, पातकी ते तांकां पाताक तांकां ताच्या विशयान कांय सांगना त्या पातका विशयान. पूण पातकी मनीस जाल्यार तांकां भायर गेला पयस व्हरा. पण तांचो मनोभाव पळय. देखून आमी एकामेकाक बुजयता उंगी, एकामेकाक सेवा दिता उंगी, एकामेकाक शिकयता उंगी. आमकां कळीत आसली देवाच्या मोगाच्या विशयान कळीतालें आनी एकल्या सांगता उंगी, देवाच्या विशयान आमी उलयता उंगी. हें गरजेचें म्हणटा. आनी आमी खाल म्हणजे म्हळ्यार देव आशेता आमी साखा मिलान करीचें. कुटुंबाच्या घरा आमी वचाचे, तांणी आमच्या घरा येयचे, कुटुंबाच्यानी आमच्या घरा. आनी आमी सांगाता मेळोन उत्तेजन दिचें. सतवळ आमी सांगाता मेळाचे. पळय तशें आमची माय आनी बाब खंय म्हणी वोलांत भुरग्यांक वोल लावंक जाल्यार आपयलें जाल्यार येतलीं काल्याक येतलीं म्हळ्यार थंय गेल्ल्या क्षण मायन आनी धाडचें पुसचें आनी पुरा. मागीर मायक जाडून कोणी पळयली तुवें करचें गे म्हणून तिच्या हातांतली सरोन वणकण येतलीं जाल्यार मायन गेलें सांगलें कोयर गेल्ल्या घराक मायन काम सुरू केलें. रांदे कचरो गणी जाल्यार माय भितर गेले रांदे कतरलें. एक वचो तुवालो बांदलो मेळना अशें कापाड मेळना अशें काम करूं सुरू केलें. तशें गेल्ल्या घरांनी आनी पुरा वगत बसची सोयत मागीर बसून उलोवचें. फंक्शनान जाल्ल्या उपरांत कुडलें येवंक ना, जेवल्या तशें घरा धांवन येवंक ना, बसून उलोवंक सकाळां कडेन. ते म्हण ती म्हणटाली मागीर खंय मेळटा आमकां पयस तावन पुरा आयल्यान सैरी उलया इल्लेशें संजेर या पाटी म्हण. आमी संजेर येवचें, थोडी जेवल्यान दोन घरा आमी उलो रावचें. आमकां उलो रावूं 6 मिलान गरजेचें. 6 मिलान देवाश येता. एकामेका उलयल्यार उत्तेजन दिल्यार
आणि मागीर थोड्या वखदां सांगतली तुका अशी उस्पट जाल्यार लयलो तुळशीचो रोस मोव आनी ते पुरो सांगतली तांकां मागीर मस्त वखदां सांगता आसली ती 8 सोग्याची मस्त वखदां सांगताली तो आमच्या घरा लायिल्ले आतां पळोव म्हाका दिसना आनी तें कालें करचें म्हणून गुत्तुना म्हाका तशें देखून वखदां शिकयतली मागीर कालें म्हळ्यार आनी ती म्हणटाली कालें म्हळ्यार 6 मिलान आमी उत्तेजन दिजें 6 मिलान करचें आमी ओट्टूक मेळाचें कुटुंबांत ल्हान फंक्शनांनी पुरो जाताना सांगाता मेळाचें कुटुंबाच्यांनी आपय लक्षण वसाचें आमी कोणाच्या घरा सेऱ्यांच्या घरा वळखीच्या घरा फ्रेंड्साच्या घरा वसाचें आपयल्यार आनी बसून उलयचें बरें कर उलोवन आनी पळयचें दुसरें कालें म्हळ्यार असलें करून उत्तेजन दिजें टिका कर नजो टिका थोड्यांनी बरी टिका करची टिका खूब हें करचें कोडी काडच्यो कोडी काडून नजो आमी कोडी काडून नजो टिका कर नजो उत्तेजन दिजें म्हणटा जेजू आनी कालें म्हणटा म्हळ्यार आनी एक जेजू म्हणटा म्हळ्यार कालें म्हणटा म्हळ्यार आमी लॉंगींग हॅविंग ए लॉंगींग फॉर बिलॉंगींग आमचें तें आसाचें काल आसाचें एक अत्रेग मेळोंक अत्रेग हॅविंग ए लॉंगींग फॉर बिलॉंगींग अत्रेग आसाचें एकवटाक 6 मिलानाक आमी सांगाता मेळोंक म्हणटा देखून उत्तेजन दिवंक सांगाता मेळोंक आनी पुरा देखून थोड्यांक कालें म्हळ्यार आतां जिणी जाल्या म्हळ्यार एकसुरी जिणी एकल्यान रमचें एकसुरी जिणी खंयी वचनात खंयी कांय करनात एकसुरी जिणी आनी एकसुरी जिणी म्हळ्यार कालें एकसुरी जिणी म्हळ्यार एकल्यान तासचें आनी एकल्यान तातल्या बेजार येता मागीर प्रीमॅच्युअर डेथ म्हणटात तांकां 80 वर्सां जिवंक आसली जाल्यार 60-68 जाताना 60-70 पोंडा भितर देवान तांकां रचलें 90 90 90 78 78 बरें 80 90 म्हळ्यार 90 100 78 90 100 हय 80 90 100 78 90 100 इतल्या वर्सांक रचले तांकां देवान आशिर्वाद घालून दिल्ली भलायकी ही कालें करतात एक सुरी जावन पयल्यांत पोंडा भितर गेल्यान एक सुरी जिणी जावन जीव खाणगणेला देखून कोण पळय एक सुरी जिणी कोणाक मेळना म्हणजे रावता म्हळ्यार ती प्रिमॅच्युअर पयल्यांत मरतात तांकां डायबिटीज एग्गी येता खंय डायबिटीज एक सुरी आसल्यान डायबिटीज एग्गी हार्ट अटॅक वेग्गीन खंय 60-70 पोंदा भितर जालें तांचें एक सुरी आसल्यार देखून आयसोलेशन करूं नजो इन्सुलेशन आनी आयसोलेशन करूं नजो देखून थोडीं कालें म्हळ्यार सम आर ग्रोईंग ओल्ड व्हडलीं जाता ग्रोईंग दीस येतना म्हातारी जावन येतात दे आर नॉट ग्रोईंग अप म्हळ्यार परिपिकाय मेच्युरिटी वाड भितरली ना म्हातारी जावन येतात ग्रोईंग ओल्ड प्रायवंतान जातात पण कालें जायना परिपिकाय ना मेच्युरिटी ना देखून आमकां मेच्युरिटी गो आतां मेच्युरिटी येवची कशी म्हळ्यार पयलें देवाक पयलें स्थान मागणें करचें मागीर देवाच्या नांवान सप्रांचो मोग करचो ताका सेवा म्हणटात मोग आनी सेवा करचें मागीर उदारपण दाखोवचें हेरांत उलोवंक उत्तेजन दिवंक बुधवार सांगूंक उदारपण करचें मागीर आदार दिवचो कश्टांत आल्यान गरजेवंतांक इल्लोसो आदार दिवचो मागीर मनोभाव तांचे कश्ट पळोवन तांकां इल्ले कश्ट पळोवन आमचो मनोभाव ते म्हणून सांगूं नजो आमी पळय जाल्यान पळय म्हणून नजो आमी म्हळ्यार तांकां मनोभाव बदलीचे पाप इल्ले कश्ट आयल्यात पयलीं बरी आसलीं आतां हें कळलें ताणें एक सूख निर्धार करणे सूख निर्धार घेतलो आनी ह्या स्थितीक पावली व्हडना आमी तांकां इल्लो आदार दिया आमी खंयचो आदार जाता तें दिवंक पळयचें आमी देखून आत्मीक परिपिकाय मस्त गरजेची आत्मीक परिपिकाय पयलीं आत्मीक परिपिकाय म्हळ्यार कालें आत्मीक वाडप स्पिरिच्युअल मेच्युरिटी आत्मीक परिपिकाय म्हळ्यार कालें हेब्र्यांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 6 श्लोक 1 वाचया ह्या पासून आतां क्रिस्तांव विशयांतले प्राथमीक पाठ सोडया आनी चड संपूर्ण लक्ष दिवया आमी परत्यान बुन्यादे फातर घालसूं नाका बुन्याद म्हूण आसलेली भावार्थाची ही सतां तुमी जाणात मोर्न हाडटात त्यो संगती आमी सोडी जाय आनी देवाचेर विश्वास दवरी जाय देवाचें उतार आमी आयकलें आतां चिंत कार्य पयलें काल करचें आत्मीक परिपिकाय म्हळ्यार पयलें चिंतीचें ताच्या उपरांत एक्टींग करचें मागीर आमी करचें पयलें चिंतीचें मागीर कार्याळ जायचें कार्याक काल करचें कितें करचें चिंतीचें मागीर करचें पयलें थोडी घाल आतां पळय सैरीक
देताना चेडवा दिनाम झाला सोमा तांच्याकडे उलयल्या तशें म्हणून आतां सकाळी सांगच्या घाल्या म्हळ्यार ती सैरीक बरी कित्याक तुमी सोडली म्हणून आतां पाश्चात्ताप पावतात. आमी कितें आर्ग्यू करून गेल्ले, आमी कितें सोमा पाटीन जाप दिवन गेल्ले, आमी कितें त्या मनशा कडेन अशें सांगलें. ताणें वचून पुरो सांगला आमकां आनी नाका म्हणून आनी सवणी जालां फोन करून. आतां तो जाय म्हणून आतां खालें करचें तितली बरी सैरीक आतां येना बारी बरी मनशांक थंय. आतां कित्याक सांगतात देखो पयलें चिंतलें जाल्यार तुवें आनी इल्ली खबर काडया वो मनीस कोलो गुंतुना 10 जाणां कडेन सारया म्हूण सांगून इल्लो तुवें लेट केलें पयलें चिंतलें जाल्यार आज तुज्या इतलो बरो भुरगो ह्या नमणे शिकोवन व्हड जाल्लो, ह्या नमणे जोड आसा, इतलो देव तूं देवाक दान करचो, देवाचो मोग बगुल्लो, देवाचो मनोभाव आपणाचो जाय म्हणून जियेल्लो भुरगो आज तुका उगडून खाणयलोय म्हणटा. आतां कोणाक रडटाय 1.5 वर्स जावन तूं मेळोना बरी बरी सडी मेळोना म्हणून खंय रडटाय. तुवें पळय जाली पळय गत हांव कित्याक कर मेलिंगी, कित्याक उलोवन मेलिंगी, कित्याक फोन केलेंगी हांवें काळें जालें अशें म्हणून अर्जामान काणयलें जाता घेता. पयलें चिंतीचें ताच्या मागीर आमी करीचें. पयलें चिंतीचें नियाळीचें. ताका म्हणटात देखून आमी पयलें चिंतीचें आनी थोडे फावटी वाडा जाय अत्मीक वाडावळ म्हळ्यार खंय मेळटा त्यो अत्मीवळ कशी जाता, अत्मीक वाडावळ कशी जाता सेवा केल्ल्या वरवीं, उदार जाल्ल्या वरवीं, उदार जाल्ल्या वरवीं ताचो आमची वाडावळ जावची. आनी केदाळ वाडावळ जावची आदार दिल्ल्या वरवीं, हेरांक आदार दिल्ल्या वरवीं आनी ते मागीर खालें मागणें केल्ल्या वरवीं साल तुजी देवाची साल तुवें नियाळून तुजी साल बदलिल्ल्या बरी देवाच्या साली बरी केल्ल्या वरवीं. तेतून देखून वायट चिंतू नजो, गत्त आसो नजो. वायट चिंतलें जालें खंयच्या येताना वायट चिंतलें जायना. हर एखादी वायट चिंतलें जायना नेगेटीव जाता. तुका नाका जाल्ली पिडा तकलेची पिडा येता, न्हीद पडना आनी नाका जाल्ली तकलेची पिडा मानसीक जाता तो वायट चिंतल्यार. वायट चिंतूंक आस्पाद दिवं नजो. दुसऱ्यांक खालें म्हळ्यार वायट चिंतना हें मात्र न्ही गत्त आसूं नजो. गत्त एका तरेचें गत्त दाखोवचें. कितलें खालें तें दाखयता तितलें बरें देवा मुखार. देखून गत्त आमी बिलकूल चिंतू नजो आनी उत्तेजन दिचें. खंयच्या अवकाश मेळ्ळी सेवा करून दिचें, आदार दिचें, गरजेन पावचें, वय बुजावन दिचें, बुजोवंक पयशे जाय जे म्हणनात सांगता बसून इल्लीशी बुजावन दिल्या जाली कांय ना. देव आसा बाय मागणें हांव मागता म्हळ्यार जाल्यार कितलें बरी जाता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. अशें कर हे जिणेचे शेवट आमी पाळया. आमेन.